आज सपार जाणां म्हणटात म्हज्या जिवितांत अशें कितें हांव चलवतां. खंयसरगी मनशा नेणांत आमच्या चिंतपा शक्ती वयर आमचें जिवीत बांदून आसा म्हणून. त्या देखून जेजू क्रिस्ती म्हणटा प्रतवार करीसे म्हणून सुना. जर तर एक चलो प्रतवाराच्या दिश्टीन चिंतून एक दिसलें जाल्यार तक्षणच प्रतवार जालें म्हणटा. नव्या सोल्ल्याक आमी आयलें जाल्यार माथेवाच्या पयल्या ग्रंथांत तसो आसा, केदाळां ओ झुजे केवल चिंतूंक लागलो तक्षण सर्वेस्परसो दूत ह्या झुजेक दिश्टीक पडटा. तर हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी सलवतांव कित्याक म्हळ्यार आमचें चिंतप सारकें ना देखून. केदाळ आमी सकारात्मक चिंतपाच्या व्यक्ती लागीं बसतांव आमचें चिंतपय सकारात्मक जाता. जर तर तुमचे इश्टागत नकारात्मक चिंतप आसल्या कडेन आसा जाल्यार नकारात्मक चिंतपाच्या व्यक्ती लागीं तुमी बसता जाल्यार तुमचें जिवन सलवणी मात्र बांदून दवरली वती. झूज आसा थंय ताजे थंय चिंतप आशिल्लें आपणें जेजूक विकृत करी जाय म्हणून. केदाळां चिंतप ताज्या मोती भितर रिगल्लें तक्षणच तें घट्ट जाता. कितलें घट जाता त्या प्रमाणे मनीस करूंक शकता. कितें बरें चिंतपय तशेंच खोटें चिंतपय तशेंच मनशा थंय आसच्या चिंतपा प्रमाणे मनीस करूंक शकता. ह्या मायंड कितें आमी म्हणटा ताका इट्स ए ब्लँक, ताका खंय गुर्तू ना. जर तर आमी चिंतया घरा आमी न्हिदल्या आमकां कोणगे एक सैरो येवचो आसा म्हूण आमच्या मोतींत आसा जाल्यार थंय बागील कोणेगे बोडयलें जाल्यार आमकां सगळें जिवान खुशी जाता. सैऱ्याक आमी पळोवना पूण आमी खाली चिंतचें हां बोडयलो मनीस कांय सैरो आयलो जाय म्हणून. जर तर आमी न्हिदिल्ल्या वेळार आमच्या तेणें पुरा मुस्तो सोरी जाता आनी आमच्या मोतींत आसा सगळी सोर येतात. केदाळा सोर म्हूण येवचो साध्य आसा म्हूण आसा जाल्यार न्हिदिल्ल्या वेळार बागील बोडयल्यार आमकां सोर आयलोच म्हूण आमच्या मोंड्यांत आनी सगळें आंग कांपोवंक धरता. जर तर तुमच्या जिवितांत नकारात्मक चिंतपाक चड आनी चड म्हत्व दिवन आसा जाल्यार उडास दवरा, जिवितांत सैते वोन जावंक जायना. तुझे मुखामोड हांव पळोव आशेता, तुझ्या हसरपणान जियो आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याला लालेता, सोम्या ये काळजान मोच्या. तुझे मुखामोड हांव पळोव आशेता, तुझ्या हसरपणान जियो आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याला लालेता, सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, निमेर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवून दारात, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता. आमच्या असगत गायत बोळ आमचो सोमी जावन आसा. आमच्या एकसुरपणांत आमकां सांगात तो दिता, आमच्या कश्टा दुखान आमकां बुजयता. त्या सोमयाक आमी उलो मारया, आमचे जिविताक आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू आमोस प्रवादी अध्याय 8 वाक्य 9 म्हणटा, हांव दनपाराच्या वेळार सूर्य पडासे करतलो
आनी दिसा उजवाडा सगळे प्रत्वे काळोखान भरतलो. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. सक्कड संगती साध्य आनी तारीकून हो देव आमकां बोळवोन करता, आमकां सांगात दिता, आमच्या कश्टा दुखान आमकां बुजयता. ह्या देवाक आमी उलो मारया, ह्या देवाक आमी आराधन करया, ह्या देवाक आमी नामान करया. यस देवाक आमकां संपूर्ण तरान समर्पण करून ह्या देवाची स्तुती आमी गावया. तुझ्या अस्कत कायेन बळव तूं जाता, म्हज्या एकसूरपणान सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका उसयता. येसुम्या तूं म्हाका सा. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसूरपणान सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका उसयता. येसुम्या तूं म्हाका सा. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी नमन करता. नमन तुका आमच्या सोडवून दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, लुका सोवांचेर अध्याय 4 वाक्य 40 आमकां म्हणटा, दीस बुडोवन येताना ज्या गोनागर विविध पिडा रोगाची मनशां आसलीं तांकां सगळ्यांनी तांकां ताचे सडशी हाडली. अरी एकल्याचे ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. मोगाचें सोमिया थावन वालतेली ती गूण करची सकत. तारीकून वत्तू सोमी आज आमी उलो मारतना पिडे शिडे वेळार आमकां पावता, कश्टा नश्टा वेळार आमकां आदार दिता. आमचे हरी एकल्याची पातकांत बक्षिता तो काकुलदार सोमी जावन आसा. आमकां समजता तसलो आमचो सोमी जावन आसा. आमची दुखां पुसता तसलो सोमी जावन आसा. आनी तसो सोमी ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजर आसा. ह्या सोमयाक आमी आराधन करया, ह्या सोमयाक आमी नामान करया, ह्या सोमयाक आमी स्तुती करया. आमचे जिवीत ह्या सोमयाक आमी समर्पण करून नामान आमी करया. मोगाचें पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. काकुळदारा तूं बक्षिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. काकुळदारा तूं बक्षिता. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवून दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. 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 म्हज्या उपरांत तुम्ही म्हणचे मोगळा सोम्या Mogala Somya, या बहु पवित्र ya साक्रामेंतांत Bobo Sacramentanto, तू खरोच हजार आसाय tu karos hasarasai, तुझे हजारपण आमी वळखून घेता तुझे सरपण ओळखून घेता, तुझेर आमी फाती येता तुझेर आमी पाती तुझेर आमी येता, विश्वास तुझेर दवरता आमी विश्वास दवरता, तू खरोच सोमी म्हूण तू वळखता खरोच समी म्हणून आमी वळखता, आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता, आमी तुका नमान करता तुका आमी नमान करता, आमी तुजी स्तुती आनी गायता तुजी स्तुती गायता, कित्याक तू आमचो देव कित्याक तू आमचो देव, आमचो बळवंत देव आमचो बळवंत देव, आमचे संगत आसो देव आमच्या संगत आसचो देव, आमच्या अस्गत गायन बळवंत करसो देव आमच्या तो अस्गत कांय बळवंत करचो आमच्या देव तो, एकसुरपणा सांगात दिवचो देव आमच्या तो एकसुरपणा सांगात दिवचो आमच्या देव, कष्ट अनवरांनी बुजोवचो देव आमच्या तो कष्ट अनवर आणि बुजोवचो देव आमची तो, पिडा शिडा आपणाचेर घेतलो देव तो आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतलो आमकां देव तो, पातकांतली दोन नितळ करचो देव आमकां तो पातकांत धांवन दोन नितळ करचो देव आमच्या तो, कष्टा वेळार आमकां आधार दिवचो देव तो आमच्या कष्ट वेळार आधार दिवचो देव त्या तो, देखून आमी तुका आराधन देखून करता आमी तुका आराधन नमन करता नमन करता, स्तुती गायता स्तुती गायता, मोगळा जेसू मोगळा जेसू, या घडी आमकांच तुका समर्पण या घडी देता आमकांच तुका आमी समर्पण हांगा दिता, जमलेल्या हर एकल्याक तुझ्या पांयां समर्पण करता हांगासर जमलेल्या हर एक लाख तुझ्या पांयां तळा समर्पण विविध करता, माध्यमा मारिफात विविध माध्यमा मारिफात, या आराधनांत वांटेली त्या जावच्या आराधनांत वांटेली हर जावच्या, एका भाव भयणी तुका हर एकल्या समर्पित भाव भयणीक तुका हर समर्पित, एकल्याचे तुझे नदर घाल हर एकल्याचेर तुजें हर नजर एकल्याक घाल, तू आधार दे हर एकल्याक तू आदार हर दी, एकल्याक तू सांगात दे हर एकल्याक तू सांगात तांचे दी, कष्ट दुःख तुझ्याकडे सांगताना तांचे कश्ट दुख तुजे कडेन ते सांगताना ऐकून घे ते आयकोन घे, तांच्या दोळ्यांतली दुखां पोस तांच्या दोळ्यांची दुकां तांची पोस, पिडा सोसून करपा दे तांची पिडा सोसून तांच्या करपा दी, पिडेशिडेंतले तांकां सुडका दे तांच्या पिडेशिडेन सुडका दी, तुझी बळवंत पदवी तुजी बळवंत तांचे पदवी जिवितांत तांच्या दाखय जिवितांत दाखय, आणि अशें तू सोमी आणि अशें तू सोमी आणि आमचो देव आणि म्हणलें आमचो देव म्हणलें, आमकां सदांच उगडा आमकां सदांच उगडा तुका पेंसाव, जावं आराधन आनी महिमा तुका जावं आराधन आणि महिमा, नमन आनी स्तुती नमन आणि स्तुती, भोगलाप आनी महिमा भोगलाप आणि महिमा, आता आणि सदां आता आणि सदा सर्वदा सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगळ आमी सुमेस्त आमी बसया मोगाचे न्हू मोगाळ भवन आनी भयणीनो गेल्या त्या हप्त्यांत हांव एका दादल्याक हांव मेळिल्लो मुंबई तो वस्तीकरण आसा ताच्या जिवितांत 8 प्रॉब्लेम ताका आसले आनी ताच्या जिवितांत 5 स्टंट ताका घाल्ले एक फावटी ताच्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत परत तो अस्वस्थ आसलो धाकटेराक 8 सज्जनाक ताच्या मेळोंक गेल्ल्या वेळार तुका परत परीक्षा करी जाय आनी तुका कितें गरज पडली जाल्यार परत स्टंट घाली जाय म्हूण धाकटेरान ताका सांगलें आनी ह्या भावान तो धाकटेराक विचारलें गे आमी कितले पयशे रेडी करी जाय कितले पयशे म्हज्या कडेन आसा जाय आनी धाकटे ताका म्हणालो खंय उणें म्हळ्यार एक 3 ते 4 लाख तुवें रेडी करी जाय आस्पत्रेक येता आसतना मुगाल भवन आनी भयणीनो ताच्या उपरांत तांणी निरंतरी मागण्याच्या केंद्रा वचून मागोवंक सुरू केलें गे आनी एक दीस मागता आसतना ताच्या हृदयान ताका कितें गी खस्त म्हणल्या बरें ताका भोगलें गे आनी त्या दिसा न्हू ताका दूख ना मोगाचें न्हू ताच्या उपरांत आजुनी तो आस्पत्रेक वचून 4-5 लाख डॉक्टरांनी म्हणलें ते आजुनी करसून ताणें मोगाचें न्हू बरी भलायकी आसा आतां हें घडोवन लगभग 4-5 वर्सां ताच्या जिवितांत जालीं जाल्यार आजुनी ताच्या उपरांत कांयच दूख ना आनी तातूंत तो म्हणालो म्हाका भलायकी मेळ्ळ्या बरेंपण मेळ्ळां म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसा म्हज्या सोमयान म्हाका घेवन गेला म्हज्या सोमयान म्हाका बरो केला म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचें कीर्तन 16 वाक्य 1 म्हणटा सांबाळन धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां सांबाळन धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां ही उतरां आमी एक फावटी म्हणटाना ताका उलो मारतना सांबाळून तो धर म्हाका कित्याक हांव तुजेर पातयेलां म्हणटाना हो देव आमकां राखता सांबाळटा आमची जतन करता मोगाचें आनी वाक्य 2 म्हणटा
सर्वेस्पराक हांव सांगता, तुजो म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. सर्वेस्परा तुजो म्हजें दायज, तुजो म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा, म्हजें अद्रश्ट. मोगाच्यान ही उतरां हांव रिपीट करता, म्हज्या उपरांत तुमी एक घडी म्हणचे. पळय, आमी उलो मारतना सांबाळून तूं जर म्हाका सोमया, कित्याक तुजेर हांव पात येयला म्हूण ताका म्हणटा आसतना तो आमकां सांबाळटा मोगाच्यान, आनी ताची उतरां आमकां खंडीत जिवी दितात आसले मोगाच्यान. तर आमी म्हणया, सर्वेस्पराक हांव सांगता, सर्वेस्पराक हांव सांगता, तुजो म्हजो सोमी, तूंच म्हजो सोमी, तुजे शिवाय तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. म्हाका कांयच सूख ना. सर्वेस्परा तुजो म्हजें दायज, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तुजो म्हजें पात्र तुमच म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा, तुज्या हातांत आसा, म्हजें अद्रश्ट, म्हजें अदृश्ट, म्हजें अद्रश्ट. म्हजें अदृश्ट. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भावन आनी भयणीनो, ताचे विने आमकां सूख ना, ताचे विने आमच्या जिवितांत बरेंपण ना. आमचें दायज तो मोगाचेनो, तो आसा जाल्यार आमी बळवंत एका शिपाया बरी मोगाचेनो आमच्या जिवितांत कांयच उणेपण घडना. सगळें तो आपल्या मांडावळीन सोलून व्हरता मोगाचेनो. आमचें जिवीत नंदान, आमचें जिवीत व्हरतें मोगाचेनो. तेरगून तो माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 8 जेजो म्हणटा, कुडीसो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्मे असो जीव काडूंक शकचे ना. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोंडांत नाश करतल्याक तुमी भियेया. आमी भिये जाय जालें सोमयाक. त्यातून आमचे पातयेनी संपूर्ण विश्वास दवरूं जाय जालो सोमयाचेर मोगाचेनो, आनी कोणायचेर न्ही, आमच्या वस्तूंचेर, आमच्या पयशांचेर, मनशांचेर न्ही, आमची पातयेनी आमच्या सोमयाचेर, आमच्या जेजू क्रिस्ताचेर. कित्याक ताणेन म्हळां, कुडीचो जीव काडटल्यार भिये नाकात, कूड आनी आत्मो दोनी यमकोंडान घालून नाश करतल्याक भिया. आमकां आमच्या कुडीचेर, आमच्या जिवाचेर अधिकार असो देव हांगासर आसा, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त मोगाचेनो. तारगून आमी परतून आनी परतून म्हणा जाय, सांबाळून तूं जर म्हाका, कित्याक तुजेर हांव पात येयलां. म्हजो विश्वास म्हजी पातयेनी तुजे देवा, तूं म्हाका सांबाळून दवर. तारगून कीर्तन 16 वाक्य 8 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालचो ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो सोमयाचेर पात येता ताच्या ह्या उतरांचेर विश्वास आसा जाल्यार धैर्यान ही उतरां एक घडी आमी सांगता म्हणया. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्पराक सदांच सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालचो देखून ना. 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 हांव केदींच हालचो ना. मोगाचेनो एक घडी भर आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. कीर्तन 16 वाक्य 1 परत एक घडी आमच्या काळजांत जावन म्हणया, सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पात येयलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पात येयलां. तुजेर पातयेन विश्वास दवरून ह्या घडी हांगासर आयलां, तुज्या पांयान तळाव आयलां. म्हजेर तुजी काकोल तेजी नदर घाल, म्हाका तूं पाव, म्हजी विरमत पाव, म्हाका आदार दी म्हण त्या सोमया कडेन एक घडी भर आमी मागया. मोगाचेनो त्या सोमयाक आमी उलो मारया, आमकांत ताका आमी समर्पण करया. मोगाचेनो ह्या घडये आमची संपूर्ण पातयेनी विश्वासाचेर, ताचे विना आमकां बोळ ना, सकत ना. आमचे सगळे जिवीत तो सोलून वचे ताणें. कितले कश्ट येवं दी, कसलीय पिडा शिडा येवं दी, आमच्या जिवितांत चिंतनांतलें घडोवन दी मोगाचेनो. पण आमचो सोमी आमच्या सांगात आसा. तेरगून आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयान तळा समर्पण करतना परत आनी परत तीच उतरां आमच्या काळजांत जावन आमी म्हणया, सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पात येयलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पात येयलां. तुजो म्हजो आसरो, तुजो म्हजें सर्वस्व, हांव तुजेर पात येयलां म्हणून ते जेजूक आमकां आमी समर्पण करया. आमचे सुख दूख ताचे कडेन उलोवया. मोगाचेनो
आमच्या कष्ट अनवरा पिडा शिडा ताका आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आनी एक घडी भर आमी ताचे कडेन मागया. आमकां त्या सुमयाक आमी समर्पण करतना गीत आमी गावया. म्हज्या सांगाता तो राव ये जेजू हांव तुजे शिवाय जियेना. हें गीत आमी मागया म्हणया आमी मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या बगलेक राव म्हूण त्या सुमयाक आमी उलो मारया. आमचें जिवीत आमी समर्पण करून त्या सुमया कडेन एक घडी भर आमी मागया. पान संको 15 पेज नंबर 15. मुझा सांगाता तोरा ए जेसू हांव तुजे शिवाय बी जियेना. मुझा सांगाता तोरा ए जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. मुझा सांगाता तोरा ए जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. म्हज्या सांगाता तोरा ए जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. Alleluia, 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 Alleluia. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा मरणाच्या वेळार जीव मोसोसा. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा मरणाच्या वेळार जीव मोसोसा. दुःखाच्या वेळार आवय तुसा मे म्हाका दिसताना बापय मोसोसा. दुःखाच्या वेळार आवय तुसा मे म्हाका दिसताना बापय मोसोसा. म्हज्या सांगाता तोरा ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. Alleluia, 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 Alleluia. दुकोळाच्या वेळार पावस तुझा, आवराच्या वेळार दोन म्हजी जा, कश्टांच्या वेळार म्हजो इश्ट जा, दुबावाच्या वेळार म्हजो बरवोसो जा. आनी अशें म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये तूं म्हाका पाव. म्हज्या सांगात राव सुमया म्हूण त्या सुमयाक आमी उलो मारया. त्या सुमयाची मजत करपा आमी मागया. दुकोळाच्या वेळार पावस तुसा आवराच्या वेळार दोन मोजीसा. दुकोळाच्या वेळार पावस तुसा आवराच्या वेळार दोन मोजीसा. कष्टाच्या वेळार इष्ट मोसोसा दुबावाच्या वेळार बुरबुसोसा. कष्टांच्या वेळार इष्ट मोसोसा दुबावाच्या वेळार बुरबुसोसा. सांगाता तोरा
ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना तुझ्या सांगता तू राव ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना हालेलुया 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 आम्ही तुका अर्थ दिता तुका आम्ही दिन वाचता आमचे जीवित तू सांभाळून चलवताय तुजेर फातेल्यांक विश्वास दवरल्यांक तुवें केदींच उणें करूंक नाय आमच्या जिविताच्या हरी एका घडी आमच्या बगले रावताय आमचे जिवीत बळवून करताय आमचे जिवीत सोलोन वताय तुका आमी अर्घ दिता तुजो उपकार आमी आठयता तुका आमी दिन वाचता आमी तुजेर पातयता तुजेर विश्वास दवरता सोम्या संपूर्ण आमकां आमी समर्पण करता आमचे सांगाता तू राव आमच्या जिविताच्या हरी एका घडी आमच्या सांगाता तू राव सोम्या आमच्या जिवितून सोलोन व सोम्या जर तू आसाय सोम्या आमच्या सांगाता आमकां कसलेंच बेबिरान ना तुजेर आमी पातयता सोम्या तुजेर आमी बरवसता सोम्या तुजेर आमी विश्वास दवरता आमकां संपूर्ण तरान तुज्या पांयांतळ आमी समर्पण करता सोम्या सोम्या जेजू तुका जावं महिमा तुका जावं होगळापणी स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो तो बी तसो पुस्तक पोरण्या सल्ल्यांत एक अपूर्व असो पुस्तक आनी तो बी ताच्या पुस्तकांत अध्याय 7, 8 हे पुरो वाचत आसतना देवाचें आजारपण देवाची सखत आनी देव कितलें बळवंत तरान मनशां सांगता आसागी म्हणलें थंयसर वाचतना आमकां समजता मोगाचें न्हू रघुवेलाची धूव सारा 7 दादल्या लागीं लग्न जाल्ली आनी 7 दादले त्या राती पयल्या राती मरण पावलेले कित्याक वायट सखत थंयसर आसली आनी त्या देखून ह्या दादल्यांक ती नाश करतली आनी 8वो जावन तो बियास सारा कडेन लग्न जाल्लेल्या वेळार तांचे मदें जाल्लें तें मागणें थंयसर देवाचेर आसली तांकां पातयेनी विश्वास आनी प्रत्येक जावन साराचो बापूय रघुवेलान देवाचेर दवरलो तो विश्वास आनी त्या देखून अध्याय 8 वाक्या 15, 16 कित्याक तो बियासाक देवान राखलें ताचे जिवितांत कितेंच घडोवना त्या वायटांत ताका निवारलेल्या वेळार ताची उतरां अशीं आसात देवा तूं सदैव निष्कळंक स्तुती तुका पावो तुवें विसरून काडलेली परजा तुका वाखानो आनी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक म्हणून देवाक तो स्तुती गायता देवाक तो आराधन करता मग पूण मुखलीं उतरां वाक्य 16 भोव अपूर्वाचें तो म्हणटा तूं सदैव कित्याक तुवें म्हाका संतोश बरीत केलाय जे घडतलें म्हूण हांव भियेतलो तें घडलें ना तुजें वर्ते काकुलतीन तुवें आमकां चलयली प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. 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 मग जण ही उतरां एक घडी आमी सांगता आमी म्हणया तूं सदैव कित्याक तुवें म्हाका संतोष बरीत केल्याय कित्याक तुवें म्हाका संतोष बरीत केल्याय जे घडतलें म्हूण हांव भियेतलो जें घडतलें म्हूण हांव भियेतलो तें घडलें ना तें घडलें ना तुजे वर्ते काकुलतीन तुज्या वर्त्या काकुलतीन तुवें आमकां चलयली तुवें आमकां चलयलें पळया मोगाचें आमच्या जिवितान आमी मस्त बटी भियेता कांगाल जाता म्हज्या जिवितान हें करता कोण ना तें करता कोण ना म्हजें जिवीत अशें चलता तशें चलता कोण ना वा म्हज्या जिवितान आयिल्ले समस्या आयिल्ल्या वेळार पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी मस्त डेस्परेट जाता मोगाचें न्हू पूण देवाचे उतार आमकां म्हणटा प्रत्येक जावन ही उतरां आमकां म्हणटात कित्याक तांणी चिंतलें तांचो तो बियासी मरतलो ही वायट सकत ताका ग्रासून सोडटली हे जिवितान तशें करतलें अशें करतलें चिंतलें पूण देवाची महिमा देवाची काकूल तो व्हरती मोगाचें न्हू त्या देखून देवाच्या ह्या सक्तेचेर काकुलीचे फातयेवन परत एक फावटी आमी म्हणया
तू सदैव तूं सदैव कित्याक तुवें म्हाका संतोष बरीत केलाय. कित्याक तुवें म्हाका संतोष बरीत जे केलाय. करतले म्हूण हांव भियेतलो जें घडटलें म्हूण हांव भियेतलो तें घडलें ना. तें घडलें ना. तुजे वर्ते काकोलतीन तुज्या वरत्या काकुळतीन तुवें आमकां सलयली. तुवें आमकां सलयलें. तुवें आमकां सलयली. तुवें आमकां सलयलें. तुवें आमकां सलयली. तुवें आमकां सलयलें. मगच्यान कीर्तन 107 वाक्य 13-14 म्हणटा, आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्वरा उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली. तांच्यो सांकळी ताणें तुटयल्यो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्वरा उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली. तांच्यो सांकळी ताणें सुटयल्यो. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. मोगाचें आमी स्तुती आराधन करतना, त्या देवाक वगळाप महिमा दिताना, त्या देवाक उलो मारतना आमच्या जिवितांत आश्चर्यां अद्भुतां करतात. मोगाचें तर आमी ताका सांगया, तुजेर हांव पातयेतां. तुमची जबाब, तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या सुमिया आनी म्हज्या धनिया, तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या खऱ्या आनी जिवा देवा, तुजेर हांव पातयेतां. मनशा सांगत आसच्या इम्मानुएला, तुजेर हांव पातयेतां. मनशाची पिडा शिडा गुण करच्या दैवीक वैजा, तुजेर हांव पातयेतां. कश्टा दुखांनी असलेल्यांची दुखां पुसलेल्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. पिडे शिडेन कश्ट दिल्यांक आदार दिवच्या म्हज्या धनिया, तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर बरवसलेल्यांक केदींच सानिनांतल्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. हरी एका घडये हरी एका दिसा आमकां सांबाळच्या राखच्या. तुजेर हांव पातयेतां. आमी उलो मारतना आमकां आयकोवच्या आनी आमकां स्पंदन करच्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. सदांच आमकां बरें आशेवच्या आनी बरें करच्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. हरी एकल्याचें आमचें जिवीत दिसपतें सोलोवन वरच्या देवा. तुजेर हांव पातयेतां. मोगाचें एक घडी आमचे दोळे धांपिया. कितलो व्हरतो देव आमचो. मोगाचें आमी पातयेनी दवरलो देव, विश्वासी देव केदींच आमकां सांडून घालिना. मोगाचें ह्या घडी आमी उलो मारया ताका. आमकां कितें मागोवंक आसा तें आमी सांगया ताका. मागया मोगाचें प्रत्येक जावन आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा, कितेंय कश्ट दूख आसा, कितेंय समस्या आसात, कितेंय अर्थीक अडचणी आसा, वा कितेंय खंयचेय समस्यांक आमकां रेवड घाला जाल्यार आमकां सुटका सोडवून मेळच्या खातीर, आमकां त्या सांकळेंतले सोडोवच्या खातीर सुमयाक ह्या घडी आमी उलो मारया. मोगाचें ताचेर आमी पातयेनी दवरया, ताचेर आमी विश्वास दवरया. आमी पातयेचो देव तो जीव देव. मोगाचें असाध्य करचो देव तो, ताका साध्य ना म्हणलें खंयचेय ना. सगळे संगती असाध्य संगत्यो साध्य करचो देव आमचो. मोगाचें आमच्या जिवितांत तितलो बळवंत देव आमचो जावन आसा. त्या देवा मुखार आमी आसा. एक घडी उलया. मोगाचें तुमचे कश्ट राठावळ सांगा. दिसपतो तुमचो वावर ताच्या पांयां समर्पण करा. आज आमी प्रत्येक जण भुरग्यां खातीर मागता. सक्कड आमच्या भुरग्यांक ताच्या पांयां आमी चलोवन व्हरया. आज भुरगीं म्हणटाना कुटुंबांत एक वजें जावंक पावलां. मोगाचें भुरग्यांक सांबाळचें कश्टाचें जालां. भुरग्यांचें शिकाप आनी एक समस्या जाला. आयची भुरगीं आवय बापायक आयकनात, वायट संगतीक गुलाम जातात, आवय बापाय रडतात, कश्टा दुखांत आसात, खंती दुखीन आसात. मक्कळ दिनाचरणे भुरग्यांचो दिवस संभ्रमच्या ह्या वक्ता आमी सर भुरग्यांक सुमयाच्या त्या जिवंत देवाच्या पांयां आमी हाडया. मोगाचें ह्या घडी आमी मागया तांचे खातीर. सुमयाचेर आमी पातयेवन मागया. ह्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करच्या. हरी एका भुरग्यांक आपोरच्या, बेसावांनी भरच्या. तांच्या जिवितांत हरी एक संगती साध्य करच्या. तांचे जिवीत सारक्या दिशेन सारक्या वाटेन चलोवन वचच्या खातीर आमी उलो मारया. आमच्या देवाक आमी आमकांच समर्पण करया. त्या देवाचेर विश्वास आमी दवरया. आनी गव्या गीत ना नंबिरवा जीवंत देवरू येसु पान नंबर 135. ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ
ಯೇಸು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜುಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು, ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜುಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हांव कितलो अस्कत ना फोव जाल्यार हांव पातकी जाल्यार मोगाचें न्हू, म्हजी दाय दाखोवचो, म्हजी खाकूळ करचो, म्हजें जिवीत चलोवन व्हरचो, आमचें वायट उणेपण पळोवन आमकां पयस करचो. देव आमचो न्हय, आमचे सांगात आसचो, आमचो सोमी. आमी पाती येल्लो, आमी विश्वास दवरलो, देव हर एका घडी आमच्या सांगात आसचो. एका आवय बापाय जागे सडीत मोग करचो. आमचो देव जावन आसा, जिवंत देव जावन आसा. या देवाक आमकांच आमी समर्पण करून त्या देवाक आराधन स्तुती करून होगळाप महिमा दिवन आमी घावया मोगाचें न्हू. ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು, ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು. ಪಾಪಿನ ಮನಮರಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು, ಪಾಪಿನ ಮನಮರಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು. ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो, मत्तेव सुवांजेल अध्याय 20 आणि 4 वाक्या 35 म्हणता, आकाश आणि भूमी सरतली पण म्हजे उतरां सरचे नांत. सोमयाची उतरां सक्तेवंत मोगाचें न्हू, सोमयाची उतरां बळवंत. तर आतां त्याच सोमयाची उतरां आमी आयकूंक, त्या उतरांचो नियाळ करूंक आमी वेता. तर आमी पवित्र आत्म्या उलो मारया. आमची काल जमाना त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन भरच्याक प्रत्येक जाण आमची चिंता आपू, आमच्या चिंतपाची सखत देवाच्या उतराच्या प्रभावान भरच्या खातीर आनी आमी देवा सारकें चिंतच्या खातीर देवाचे उतार आमच्या जिवितांत प्रत्येक जाण आमच्या चिंतपांत तें कार्याक जावच्या खातीर त्याच सोमयाक आमी उलो मारया. देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमकां भरच्याक अभिशेक करच्याक आमी उलो मारया. सगळे आमी उबे रावया, पवित्र आत्म्याक उलो मारया. देवाचे उतार आयकूंक, नियाळ करूंक, देवाच्या उतराची अगणित सकत अनुभव करूंक आमकां आमी तयार करया. Psalm 104 104. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ,
ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ अनुग्रहिसे. उत्पत्ती ग्रंथांतले वाचप 11वो अध्याय पयलें तावन 5वें वाक्य. सगळ्या संवसारार मनीस एकच बस उलयतले आनी एकाच तराचीं उतरां वापरतले. उदेंती तावन ते पैण करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली. ते एकामेकाक सांगूंक लागले, येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लाशया. अशें पत्रा बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डांबार तांणी वापरली. आनी उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडतले आनी सगळे पृथ्वेर शिंपडून वेचेन हांव. तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवन जगतीर सकला देवलो. देवाचें उतार हें. देवाची ओडुपकार. मोगाचेनो आयच्या दिसा आमी नियाळचें उतार जावन आसा. चिंताप मनशा जिवीत बांदूंक शकता, या चिंताप मनशा जिवीत नाश करूंक शकता. सकारात्मक चिंताप मनशा जिवीत बांदून हाडटा तर नकारात्मक चिंताप मनशा जिवीत नाश करूंक शकता. आयचे वचपान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर लोक म्हणटा, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडतले आनी सगळ्या पृथ्वेर शिंपडून वेचीन हांव. तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवन जगतीर सकला देवलो. निजायकी ताणें बुरूज बांदूं ना, केवल ताणें चिंतलें मात्र तक्षणच सर्गाराजार तें जावन गेल्ल्या बरी जालें. आज हांव तूं खंयचें सकारात्मक चिंतावंगी तक्षण देवाची सकत आमचे थंय ती वळटा. जर तर हांव आनी तूं चिंताव म्हजे कडल्यान हर एक साध्य, तक्षण आत्म्याची सकत आमचे थंय वळोवन आमकां साबार कामां साध्य करूंक शकतात. जर तर आमचे चिंताप म्हजे कडल्यान जायना, हांव खंयच न्ही म्हळ्यार नकारात्मक चिंताप केदाळा गुंतागी तक्षण आमचे थंय जायनातल्या वरवीं आमी हर एका संगतींत फेलियरा वयर फेलियर. आज साबार जाणां म्हणटात, म्हज्या जिवितांत अशें कितें हांव चलवता, म्हज्या जिवितांत कित्या खातीर म्हाका हर एक कडेन सोडून लागता. खंयसर गी मनशा नेणांत आमच्या चिंतपा शक्ती वयर आमचें जिवीत बांदून आसा म्हणून. त्या देखून जेजू क्रिस्ती म्हणटा, प्रद्वार करीसे म्हणून सुना. जर तर एक चलो प्रद्वाराच्या दिश्टीन चिंतून एक दिसलें जाल्यार तक्षणच प्रद्वार जालें म्हणटा. कित्याक केदाळा मनीस एक चिंता आत्मीक दृश्टीन थंयसर एक परिपूर्णता येता. सर्वेस्पर देव तूं आनी हांव कितें चिंताव तें हर एकाकी तो पळयता आनी ताका जाप दिता. पयत पुस्तकांत हांव तूं पळयलें जाल्यार थंयसर माथेवाच्या ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत आमी पळयता जेजूच्या जनना विशयंत ती
हांव खरमुरी गर्भेस्त जाली आनी गर्भेस्त आसतना तिच्या खाजार जायचे आसलो तो झुजे चिंता मोतीन चिंता मात्र पळयत पुस्तक म्हणटा ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें ताका पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्परसो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो जोजे दावेदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिजे थंय गर्भ संभवला पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. हांगासर पळया उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें पयल्या अध्यायांत आसत पयल्या पुस्तकांत चिंतपा सकत कितले बळादेक गे म्हणलें. नव्या सोल्ल्याक आमी आयलें जाल्यार माथेवाच्या पयल्या ग्रंथांत तसो आसा केदाळा ओ झुजे केवल चिंतूंक लागलो तक्षण सर्वेस्परसो दूत ह्या झुजेक दिश्टीक पडटा. तर हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत आमी सलवतांव कित्याक म्हळ्यार आमचें चिंताप सारकें ना देखून. जर तर आमचें चिंताप आमचें सारकें आसा तर सर्वेस्पर देव सकारात्मक तरान स्पंदन करूंक शकता. वांजेलांत आमी पळयता दावीद तो धांवून आयिल्ल्या वेळार म्हळ्यार साऊल रायात धांवून आयिल्ल्या वेळार थंयसर सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 22 अध्याय म्हणटा दावीद गाथांतावन भायर सरलो आनी अदुल्लामाच्या धुलीक आयलो. ताच्या भावांक आनी ताच्या बापायच्या सगळ्या कुटुंबाक ही खबर मेळटस ते ताजेशी गेले. कश्टांत संपलोडलेले रिणांत बुडलेले वा मानस्ताप आसले सगळे भोंवती एकठांय जाले आनी तो तांचो मुखेली जालो. ताजे सवें सबार 400 मनीस आसले. आतां पळया हे 400 मनीस दाविदा लागीं आसले कोण गे म्हणलें. हे मनीस जावन आसले कश्टांत सांपडलेले रिणांत बुडलेले मानस्ताप आसले सगळे नकारात्मक चिंतपांनी भरलेले हे व्यक्ती. हे 400 जण ह्या दावीद म्हणल्या सकारात्मक चिंतच्या व्यक्ती लागीं येवन मेळटात. आनी हे सकारात्मक चिंताप आसलो दावीद हे मुखेलपण घेतलो दावीद ह्या 400 जण ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक केदाळा हाचें चिंताप ह्या व्यक्ती लागीं वळटा. पळयत पुस्तक म्हणटा दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 23 अध्यायांत 8व्या वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार असले निष्प्रयोजक व्यक्ती कितले प्रयोजन जाला पळया. दाविदाच्या झुजारांची नांवां ही हाकमोनीत इश्बल तेगांचो मुखेली तो आपलो भालो घेवन 800 जाणां विरोध झुजलो आनी एकच बोटीन ताणें तांकां जिवेशी मारलें. पळया एक निष्प्रयोजक व्यक्ती एक व्यक्ती एकच बोटी 800 जाणांक झुजांत जिवेशी मारूंक शकता. ताजे उपरांत त्या झुजारा मदें आहोयेत दोद सोपूत एलियाजर आसलो. 5 दम्मीमान फिलिस्ती झुजाक एकठांय जाले तेन्ना तो दावीदा सवें थंय आसलो. इस्रायल फाटीं सरिल्ले पूण तो आपल्या जाग्यारच रावलो आनी आपलो हात तोकोन तालवारेक चिकडून रावा पर्यंत ताणें फिलिस्तियांक जिवेशी मारले. सर्वेस्परान त्या दिसा एका व्हड जैत लाभयलें. एकलोच सुद्दां रावता सक्कड इस्रायल धांवतात. हाचे ते असले सकारात्मक चिंतपा वरवीं तो एकलोच फिलिस्तेकारा लागीं झुजता. तालवार हातांत चिकटता म्हणसर धरण सगळ्यांक जिवशी मारून येता. हातूंत आमकां कळटा कितें म्हळ्यार केदाळ आमी सकारात्मक चिंतपाच्या व्यक्ती लागीं बसता आमचें चिंतप सकारात्मक जाता. जर तर तुमचे इश्टागत नकारात्मक चिंतप आसल्या कडेन आसा जाल्यार नकारात्मक चिंतपाच्या व्यक्ती लागीं तुमी बसता जाल्यार तुमचें जिवन सलवणी मात्र बांदून दवरली बुती. जर तर तुमी सकारात्मक पॉझिटिव्ह थिंकींग ह्या जिवनांत बऱ्या संगती विशयांत चिंता पटोवच्या व्यक्ती लागीं तुमी जर तर इश्टागत करून ह्या तुमचे
सांगात कोण आसा जाल्यार तुमी अशंत आज तुमी खंयच्या स्टेटसर आसूंक पुरो, सलवल्या जावंक पुरो, फायनान्शियल लॉस जाला जावंक पुरो, या खंयच्याय अकमान नालेसायन आसूंक पुरो, आज आमी एक खंयसर एक निर्धार करिसाय. चिंतपा सकत आमी बदलूंक जाय. ही चिंतपा सकत आमकांच आमी बदलूंक शकना तर एटलिस्ट सकारात्मक चिंतपाच्या व्यक्ती लागीं आमचे थंय संबंध दवरूंक जाय. पळयत पुस्तक म्हणटा 6 लुकाच्या 15व्या अध्याय 17वें वाक्य, थंयसर आमी पळयता वेचीक पुताच्या वोपारे विशीं जेजू थंयसर सांगता. थंयसर आसलो एक ग्रस्त मनशाक आशिल्ल्या पुताचे मायंडसेट, ताजें चिंताप आशिल्लें, जर तर हांव स्वतंत्र जावन बापाय जावन वेता जाल्यार आपूण एक ग्रस्त मनीस जाता म्हणलें ताजें थंय एक चिंताप आशिल्लें. पूण तो सलवाता आखरेक ताका दुकरान गांवचें खाणी मेळना. आनी थवळ 17वें वाक्य म्हणटा, शेकी ताका भूत येयली आनी आपणा इतल्याक तो चिंतूंक लागलो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन घेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतांच उठून म्हज्या बापायशें वेता म्हणटा. केदाळां थंय चिंताप तो व्यक्ती दवरता गे, आपणा थंय एक पॉझिटीव चिंताप तो घालता मोतयेंत आनी आपल्या बापाय लागीं वेता म्हणून सकारात्मक तरान चिंता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तो वेता आसतना बापाय कांय मेळोना, पूण थंयसर बापायक ताजें सकारात्मक चिंताचें पॉझिटीव वायब्रेशन बापायक थंयसर लागता. आनी पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो, ताजें काळी सुरसुरलें धांवून वचून पुताक ताणें मोगान वेंग मारली आनी ताजो उमोवंक घेतलो. हांगासर पळया एक सकारात्मक चिंताप सलवल्ल्या व्यक्तीचे थंयसर परिणामकार जावन बापायक थंयसर बदलयता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवाच्या 65 अध्याय 24वें वाक्य म्हणटा, ताणी उलो मारच्या आदीं हांव जाप दितलो. ताणी उलो मारच्या आदींच हांव जाप दितलो. कित्याक कित्याक हांगासर वेचीक पुताच्यान तो ताणें चिंतलें, तक्षणच थंयसर परिवर्तन घडलें. ताणें थंय बापाय येवन जाप दिवंक लागलो. आमचो देवी तशेंच केदाळां हांव आनी तूं सकारात्मक जावन चिंतूंक धरता, तक्षणच देव ताका जाप दिता. केदाळां सकारात्मक रितीर हांव म्हजे कडल्यान साध्य आसा, हांव पॉझिटीव जावन खंयचेंय म्हजे कडल्यान काम करूंक साध्य आसा म्हणलें बोगाप आमचें थंय आसा. थवळ आमकां सर्वेस्पर देव तशीच जाप दिवन आमचे कडल्यान जावचे बरी तो करयता. आमकां ह्या स्पंदन करच्या विशयांत आमी पळयता थंयसर धर्मदूताच्या कृत्यांत पेद्रूक एक सोपण पडटा. तें उठून थंयसर आसलें कितें ताका झड्यार येता, झाडाचेर येता, तें खाण खाय जाय म्हणून. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा 19वें वाक्य, पेद्रू थवळ त्या दर्शना विशीं आनीकय चिंतून आसता पवित्र आत्मो ताका सांगी लागलो, आळे एक जण तुका हांगासर सोदून आयल्यात. केदाळां पेद्रू चिंतूंक लागलो हें कितें म्हणटा आसतना सर्वेस्पर देव तक्षणच जाप दिता आनी ताका सांगता, पळयतात मग ताका सांगता, पळय तुका एक जण तुका आतां आन्सर दिवंक थंयसर आसात. मोगाचे न्हू, मुस्तुपुटी आमच्या जिवितांत हांव आनी तूं सलवतांव कित्याक म्हळ्यार आमचें चिंताप सोमा आसनांतल्या वरवीं. चिंताप मनशा थंय कितें आसा तेच चिंतपा प्रमाणे ताजें थंय घडोवंक शकता. जूद आसा थंय ताजें थंय चिंताप आशिल्लें आपणें जेजूक विकृत करी जाय म्हणून. आनी तें चिंतपा विशीं सांजवांच्या 13व्या अध्यायान 2रें वाक्य म्हणटा, तांचें सांजेचें जेवण चलतलें जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करी जाय म्हणून
सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळसू घट्ट केलें खेदाळा चिंताप ताच्या मोती भितर रिगल्लें तक्षणच तें घट्ट जाता कितलें घट जाता त्या प्रमाणे मनीस करूंक शकता कितें बरें चिंतापी तशेंच खोटें चिंतापी तशेंच मनशा तें आसच्या चिंतपा प्रमाणे मनीस करूंक शकता जर तर आमच्या जिवितांत मुखल्या जिवितांत कितें म्हणी आमकां बरें करूंक जाय जाल्यार खंयसरगी आमकां बदलावण गरज आसा त्या देखून रोमाकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायांत सांत पावल म्हणटा दुसऱ्या वाक्यांत ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवीं जावं तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं हांगासर म्हाका आनी तुका स्वामी जेजू ह्या उतरांनी आज आपोवणें दिता मोगाचें नांव जर तर जिवितांत आमी सलवल्ल्या मेटांनी आसांव तर आमी रुपांतर जावन आमचे चिंता रुपांतर केलें तर आमचें जिवीत जैताच्या कुशीन मुखार वचोंक साध्य आसा त्या देखून किर्तन 1 अध्याय 2 आनी 3 वाक्य म्हणटा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दिसभर ताजें धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी तो वळथ्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या खाळार फळ दिता आनी ताची पानां किदेंच बावानांत जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता खंयसर धर्मशास्त्र मनीस चिंता तें नियाळ करता पॉझिटिव्ह मनीस चिंता थवळ मनशान केल्लीं कामां सुफळ जातात कित्याक धर्मशास्त्रांत आसचीं उतरां पुरा सकारात्मक चिंतपांनी बरलेलीं जावन आसात खेदाळा सकारात्मक चिंतपांनी बरलेलीं उतरां मनीस चिंतून रावता थवळ ती नियाळ करता खेदाळा त्या मनशाच्या तकलेंत पॉझिटिव्ह चिंतपां मात्र उरता देखून त्या व्यक्तीन करची हर एक तरेचीं कामां तो व्यक्ती सुफळ जाता किर्तन 119 कीर्तन 99 वाक्य म्हणटा सगळ्या म्हज्या शिक्षकां प्रास हांव बुदवण जालो कित्याक हांव तुज्यो शिकवणसो नियाळ करता केदाळा सकारात्मक चिंतपांनी म्हजी आनी तुजें मोत भरता उरल्या सगळ्यांच्या व्यक्तीचे की आमी हुशार जाता कित्याक आमची चिंतपां सकारात्मक जावन आसात आनी पवित्र पुस्तकांत किर्तन 77 ते 12 वाक्य म्हणटा तुज्या कार्यांचो नियाळ करता तुजी वर्ती कृत्यां मनांत आटयता थोडे फावटी आमकां अशी संदिग्ध परिस्थिती येता की आमी कांय सलवथाव म्हणलें असं बघता जर तर आमकां तांबडो दर्यो उतरून आयिल्लें तें घटन आमी नियाळलें जाल्यार सर्वेस्पर देव खंयच्या वेळारय मनशाक सुटका दिवंक शकता खंयच्या वेळारय मनशाक आपणाक कश्टांतून भायर येवन थंयसर सुटका दिवंक शकता म्हणलें पॉझिटिव्ह थिंकींग आमचे लागीं आसा जाल्यार त्या वेळा हर एका कश्टांच्या सन्निवेशाळ्या वेळार मनीस भियेना खेदाळा मनीस भियेता थवळ ताजे भियेल्लेंच ताजें तें घडटा कित्याक तो चिंता आपूण सलवता म्हणून आपणाक कितेंय कश्ट जाता म्हणून आनी ताज्या जिवितांत तें घडटा जोबाच्या ग्रंथांत 3 अध्याय 25 वाक्य म्हणटा जें हांव भियेता तें म्हाका घडटा जें म्हाका आकांतान भरता तें मुजेर येता कित्याक नकारात्मक चिंतल्या वेळार जोब म्हणटा हांव भियोन आसलो नकारात्मक चिंतून आसलो आनी जें कितें नकारात्मक चिंतून आसलो तेंच म्हज्या जिवितांत जालें कित्याक ताच्या तकलेंत नकारात्मक तरान चिंतपाक उरतलीं आनी तें नकारात्मक चिंतपा वरवीं ताजें जिवीत कश्टाक पावलें एफेसकारांक बरयल्या 3 अध्याय 20 वाक्य म्हणटा आमी चिंतलेचे चड आमकां देव दिवंक शकता म्हणून पळयत पुस्तक म्हणटा आमी चिंताव ताजे प्रास कितलेकी चड मापान सर वस्तू करूंक देव शकता आज हांवें तुवें चिंतचें जावन आसा आमच्या परिस्थितीर आमकां बदलावण जावंक साध्य आसा गे कांय पुणी साध्य गे आमी सांगेत स्वप्न येत आमी चिंतयेत पूण साध्य गे म्हणलें
उडास दवरया पॉझिटिव्ह वायब्रेशन्स सकारात्मक तरंगा आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमच्या बोवारी सकारात्मक संगती घडतात. पळया पळयत पुस्तकान आमी पळयत मैजेच्या ग्रंथार आमी पळयत आसतना थंयसर मैजेन म्हळें म्हळ्यार तांकां लोकांक भूक लागली, तांकां मांस खावंक आशा आशिल्ली आनी थंय सर्वेस्पर म्हणटा जाय तांकां मांस खावंक दिता. आनी मैजे चिंता 21व्या वाक्यांत मैजेन म्हळें म्हज्या भोंवतणी आसलेल्या सैनिकाची संख्या 6 लाख आसा आनी तूं म्हणटाय हांव सगळो म्हयनोभर तांकां खावंक दितलो. सकट बोकड्यांक आनी गोरवांक जिवेशी मारलीं जाल्यार ती तांकां कशीं पावची. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें सर्वेस्पराचो हात तितलो मोटवोवे, हांवें तुका केल्ली बसवणी सत वा न्ही म्हूण तुजो पळयतले म्हणटा. आनी थंयसर निर्गमन पुस्तकाच्या 11व्या 31 आनी 32 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्परान एक वारें धरता आनी दर्या येता न्हू लोव्यांचें शिबीर सबार हजारो ते पक्षी येवन थंयसर शिबिरांचेर पडटात आनी जाय तितलें मांस खावंक तांकां लाभता. खंयता मोगाच्या न्हू मनशाचें चिंताप अशीर, मनशाचें चिंताप अशीर आमी जायना म्हूण आमी चिंतचें, पूण देवाक खंडीत जावन साध्य आसा. पूण आमकां चिंतूंक गांवान तुवें साका जाय. ह्या मायंड कितें आमी म्हणटा ताका इट्स अ ब्लँक, ताका खंय गुत्तू ना. जर तर आमी चिंतया घरा आमी न्हिदल्या आमकां कोणगे एक सैरो येवचो आसा म्हूण आमच्या मोतींत आसा जाल्यार थंय बागेल कोणेगे बोडयलें जाल्यार आमकां सगळे जिवांत खुशी जाता. सैऱ्याक आमी पळोवना पूण आमी खाली चिंतचें हां बोडयलो मनीस कांय सैरो आयलो जाय म्हणून. जर तर आमी न्हिदिल्ल्या वेळार आमच्या तेणें पुरा मुस्तो सोरी जाता आनी आमच्या मोतींत आसा सगळी सोर येतात. केदाळा सोर म्हूण येवचो साध्य आसा म्हूण आसा जाल्यार न्हिदिल्ल्या वेळार बागेल बोडयल्यार आमकां सोर आयलोच म्हूण आमच्या मोंड्यांत आनी सगळें आंग कांपोवंक धरता. कित्याक मोतीक कळना वास्तविकता, मोतीक कळना. मोतीक हांवान तूं कितें चिंतता पळय त्या प्रमाणे सगळे आमच्या जिवांत आमचे केमिकल्स उत्पन्न जातात. आमचें भे आमच्या कुडीक नर्वस ह्या संतोश जावचें आमचें चिंतल्याच्या होंदून घडिता वयर न्ही मुस्तुबुटी आमी चिंतचें कशें म्हळ्यार जाल्या उपरांत हांव तशें चिंतता जाय म्हणून ना. सकारात्मक चिंताप आमी आठयल्ल्या वेळार म्हजे कडल्यान जाता. हांव संतोश बरयत आसा, हांव एक ग्रेस्त व्यक्ती, हांव एक भलायकीवंत व्यक्ती म्हूण केदाळ आमी म्हणूनच आसा. हांव सगळे आमच्या बोवारी हर एकी सकारात्मक तरान बदलावण जाता. केदाळा हांव पिडेस्त, हांव दुबळूं, म्हजे कडल्यान जायना, म्हाका गुत्तू ना, हांव अशिकपी, हांव केदाळा नकारात्मक चिंताप आमी चिंता थवळ नकारात्मक तरान आमच्या जिवितांत एक एक घडोवंक जाता. केदाळा आमी चिंता आमचे कडल्यान आमचें थंय जाता, म्हजे कडेन हें आसा, म्हाका बरें कॉन्टॅक्ट्स आसात, म्हाका सक्कडे लोक मानता, म्हाका हांव यशस्वी उद्यमी, हांव एक यशस्वी व्यक्ती अशें पॉझिटिव्ह हांवान चिंतून गेल्ल्या वेळार हर एकी तरांचे पॉझिटिव्ह थिंग्स आमच्या जिवितांत घडोवंक साध्या आनी देव चड आनी चड आमच्या जिवितांत आमकां करूंक साध्य आसा. त्या देखून मोगाच्यान उडास दवरया. वांजेलांत देवान आमकां सबार आश्वासन दिल्यात, सबार एश्युरन्सीस प्रॉमिसीस दिल्यात. ते आमी वाचूंक जाय, ते आमी नियाळोवंक जाय, ते आमच्या मोतींत घट्ट घालूंक जाय. केदाळा तसलें सकारात्मक चिंताप आमचें तें वळटा. केदाळा तसलें सकारात्मक चिंतपाक देवाचें वाग्दानां आमच्या मोतीन गुण आसतात. त्या वेळार हर एक कांती कितें हांव तो हात घालता हर एक आमच्या जिवितांत बऱ्या तरान तें जावंक शकता. उदाहरणाक आमी सांगता इसायबरा 17 वाक्य म्हणटा तुजे विरोध वापरूंक केलें खंयचेच हातेर सफळ जावचें ना. तुका गुन्हे अवकार करता ती हर एक जी फोटकेर म्हूण तो रुजू करतले. आमचे विशयन कोणीय केलें उलोवंक दी. जर तर हांव ह्या वाग्दाना काल म्हाका एक धैर्य आसा, म्हजे विरोध उलयले हर एक तरेचे उतर सर्वेस्वर ते फोटेकान दाखयता. हांव साध्य आसा म्हणलें म्हणटा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत तें साध्य
आसा. मुजे विरोध वापरून गेले हर एक तरेचे हाताना सर्वेस्पर देव ते निष्क्रिय करता म्हणून म्हाका धैर्य आसतना मुजे विरोध कोणीय कालें करून दी हर एक तरेचे सत्यो त्यो मोडूंक आमच्या जिवितांत आमकां साध्य जाता. इसाय प्रवचन 41 वाक्य म्हणटा, भिये नाका हांव तुजे सवे आसा, घाबर नाका हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. केदाळा देव आमचे सवे आसा, देव आमचे सवे आसा म्हणले एक भरवसो आमकां आसा. आमकां हर एक काम करूंक आमकां धैर्य मेळटा आनी आमी खंयसर वेता न्ही धैर्यान वेता आनी जाल्लें पुरो आमचे कडल्यान करूंक साध्य आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आज गरज आसा वांजेल थवळ थवळ वाचून वांजेलाची वाग्दानां आमच्या मोतींत घट्ट धरून त्या चिंतपा प्रमाणे वांजेलाच्या वाग्दानाच्या चिंतपा प्रमाणे आमची मायंडसेट आमी फ्रेम करची मुस्तू गरज आसा. केदाळा वांजेलाच्या उतरा प्रमाणे आमचे मायंड आमची चिंता पळय त्या प्रमाणे आसा. थवळ जिवितांत एका वरणी एक प्रगतीच्या हंताक आमी पावता. त्या देखून उडास दवरया आमच्या जिवितांत सकारात्मक चिंतपाक चड आमी म्हत्व दिया. आमच्या मोतीन मुस्तू चिन्नां गोंवतात. आमी न्हिदिल्ल्या वेळार जावंक पुरो, भुसुल्ल्या वेळार जावंक पुरो, आनेकले उलयतना जावंक पुरो, मागण्या रस्त्यांनी चिंतपाक गोंवतात. कसली चिंतपाक तुमी अवकाश दिता म्हणलें सवाल. जर तर तुमच्या जिवितांत नकारात्मक चिंतपाक चड आनी चड म्हत्व दिवन आसा जाल्यार उडास दवरा जिवितांत सैते वोन जावंक जायना. जर तर तुमच्या चिंतपांत सकारात्मक चिंतपाक पॉझिटिव्ह चिंतपाक तुमी म्हत्व दिवन आसा जाल्यार खंडी जावनी सर्वेस्पर देव जें कितें तूं चिंताय ताका जाप दितलो. जें कितें तूं चिंताय तें करूंक तुका सकत दितलो. जें कितें तूं चिंताय तुज्या मुखल्या जिवितांत खंडी जावनी तें घडतलें. तुमी हर एका दिसा एटलिस्ट एक 10 संगती पॉझिटिव्ह एफर्मेशन करूंक पळया. पॉझिटिव्ह थिंग्स यू शूड बी एबल टू एफर्म. जावंक पुरो हांव ग्रेस्त, जावंक पुरो हांव एक पॉवरफूल मनीस, जावंक पुरो हांव धैर्यादीक मनीस, जावंक पुरो हांव एक यशस्वी मनीस. हर एक तरेचें खंयचे एक 10-15 पॉझिटिव्ह एफर्मेशन सांगून जर तर आमी त्या प्रमाणे चिंतूंक धरलें जाल्यार मुखलें जिवीत हर एकल्याचें आमच्या समुदायाच्या हर एका व्यक्तीचें जिवीत सकारात्मक जावन फळां बरी जावच्यान कांयच दुबाव ना. तेच प्रमाणे हर एकल्याचें जिवीत जावं दी. आमीन. सर्गींच्या बापा समर्पण करता आमकांच आमी तुज्या हातांत. मोगळा सोमया आमची मत तुज्या हातांत समर्पण करता. आमची बोगणां आमची चिंतपां तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. जें कितें आमी नेगेटीव चिंतून आसा, नकारात्मक चिंतप आमच्या मोतींत आसा, आमी तुजे वयर भरवसो दवरनासतना केवल मनुष्य सैबाच्या चिंतनान आमकां असाध्य म्हणून सबार फावटी बगता आनी तें चिंतप ह्या घडयेंत तुजे मुखार दवरन तें संपूर्ण तरान तुजेर विश्वास दवरन आमकां असाध्य म्हणलें साध्य करूंक जावच्या तसलें चिंतप जावन मारपाट कर म्हण मागता. मोगळा सोमया आमची मोत आतां परिशुद्ध कर आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बरें करीत वचूंक, बरें चिंतूंक, बरें ह्या समाजेक आमी एक उपयोग जावचे तसले अस्त्र जावन मारपाट जावंक तुजी पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या मोतीचेर आतां वळय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हालेबा शेखरा बारा 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 बा शिबला बला बला बा शेखरन तरा रा 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 रा. होली आत्मा ब्लेस शरा ब्लेस शरा ब्लेस शरा. गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचें दिता तुका. गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचें दिता तुका. मोगळा सोमया समर्पण करता हर एका पिडेस्ताक तुज्या हाती. प्रत्येक जावन ह्या मागण्या मारिफात तुजे लागीं आमच्या हर एका व्यक्तीक आतां आपड. खंयच्याय आल्या पाल्या न्हय बगार तुज्या एकाच उतरान तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आनी तुज्या पवित्र रक्ताच्या संचलनान मनशाक तूं गूण करूंक शकचो. पवित्र देव आनी तुका
आम्ही वैजांचो वैज दैवीक वैज म्हणून बोलायता सोम्या. तूं ह्या संवसारांत जियेवन आसतना सबारांक बरें केलें केवल तुज्या एकाच उतरान, आणि तेंच उतार आम्ही आज आमच्या जिवितांत स्वीकार करना. सोम्या वैजांचो वैज जावन आसो तूं आमचे मध्ये आसच्या हर एका पिडेस्ताक आपडणो गुण करताय म्हणल्यार विश्वासान आनी पातयेणेन आमी आमकांच बरवसो दिता आनी सांगता तुज्या नांवान आमी गुण जाल्या. तुज्या पवित्र गायंतावन वाडलेल्या त्या आमोलीक रक्तान आमी गुण जाल्या आनी संपूर्ण बरी भलायकी जोडल्या म्हणले विश्वास आमचे थंय स्थापन करता. हालेलुया हालेलुया हरे बशे कलाबा तीना डोसो होली आत्मा ब्लेशरा 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 होली फायर एत्रम्ब्रेश कलाय हालेलुया बाबा बाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आपड जेसू म्हाका आपड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेसू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. मोगळा सोम्या तुज्या उतरान तुवें हो संवसार रचलोय. तुज्या उतरान हर एक साध्य केलें. आज आमची जीब आमचे उलोवणें तुज्या मुखार समर्पण करता सोम्या. जें कितें आमच्या उतरांनी नेगेटीव एनर्जी आसा, तुज्या कुशे विरोध उलोवणें आसा, तें संपूर्ण तरेन परिशुद्ध कर सोम्या. आमच्या उतरां संगी तुज्या पवित्र आत्म्याची सखत वाळोवन दी आनी त्या उतरां मारिफात सबार बरेपण जावंक आमची उतरां तुज्या आत्म्या संगी मेळोवन कार्य प्रवर्त जावं दी म्हण मागता. हर एक तरेची आमच्या उतरांक पडची नेगेटीव एनर्जी आमच्या उतरां मारिफात हेरांनी आमचे विशयंत वायट चिंचा बरी करची नेगेटीव एनर्जी सोम्या ती आतां मोडन घाल आनी तुज्या दैवीक सत्तेन आमचो ताळो आनी आमच्या तोंडांतावन भायर सरचे हर एक उतार पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलेले दैवीक उतार जावन मारपाट करून आशिर्वाद से म्हण मागता हांव. हालेलुया हालेलुया हरिशी कलमाई तलालाला रेबक थलमाई शरे रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया. सोमिया गे तू म्हाका चिंपा मोची दिता तुका. गे सोमिया गे तू म्हाका चिंता मोची दिता तुका. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या आमची कुटुंबां. आमच्या कुटुंबांनी आसची हर एक तरेची असमाधान, आमच्या कुटुंबांनी आसचे हर एक तरेचे चिंताप तूं परिशुद्ध कर सोम्या. जी कुटुंबां तुजे तावन पयस गेल्यांत त्या कुटुंबांक फाटीं हाड सोम्या. सोम्या भाग्यवंत कुटुंब जावन हर एकल्याचें कुटुंब आशिर्वादीत कर सोम्या. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेची कुटुंबां जावन मारपाट कर सोम्या. सोम्या जेजू तुझे राज ह्या संवसारी स्थापन जावंक सोम्या हर एकल्याक तुवें आमकां विंचून काडलाय. तुझे राज स्थापन करच्या कामांत आमकां तुवें वांटेली केल्याय तुज्या त्या आमोलीक रगत वारोवन. आनी आज आमकां आमी समर्पण करता सोम्या. त्या तुज्या मिसावांत आमी सक्रीय तरेन वांटेली जावच्या पासत आमची हर एकल्याची कुटुंबां आशिर्वादीत कर सोम्या. ह्या कुटुंबां मारिफात तुका महिमा जावन दी सोम्या. तुझे राज स्थापन जावन दी सोम्या. तुवें करूंक चिंतली कामां कंटिन्यू जावंक तुजो पवित्र आत्मो बळदीक तरान आमा सुमेस्तांचेर धाडन तुझे राज शांत समाधानाचे संतोषाचे पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनान बरयल्ले भवडते जिवीत जियोंक आदार दिशे आमकां तूं आशिर्वाद सी म्हण मागता हांव. आमची कुटुंबां तुका दिता तुजे कृपेचे घालबेसां. आमची कुटुंबां तुका दिता
तुझे कृपेचे घाण बेसांव ए जेसू कर आमकां तुझे सखी. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, सुमयाचे आशिर्वाद आमी जोडूंक येता. दिमेर आमी एक घडी पडपरया. आमची काल जमाना परत सुमयाती आमी उक्ती करया मोगाचे न्हू. सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या मोगाच्या हर एका मनशांचेर, आमच्या दिसपत्या जिवितान आमकां आदर्शुंच्या सुदारसूंच्या हर एकल्याचेर आमी मागून घेवया मोगाचे न्हू. प्रत्येक जण आमचे सगळे कुटाम सुमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया. आमच्या भुरग्या बाळांक, आमच्या युवाजनांक, आमच्या काजारी सोड्यांक, आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या एकसुऱ्यांक, आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक, प्रायवंतांक, पिडेस्त भावंडांक सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया मोगाचे न्हू. गांवांत तशें परगांवांत आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर निरंतरी वावर करच्या, कुटुंबाच्या हर एका सांद्या सुमती उडासा घडया. सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. सुमयान आशिर्वादांनी भरच्या, बेसावांनी भरच्या, बऱ्या भलायकेन भरच्या, तांचो दिसपतो वावर करून करपा मेळच्या खातीर, तांच्या वावरा तळा तांकां भद्रती मेळच्या, शबीत आनी सुबीत तरान सुमयान तांकां राखच्या, सांबाळच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. आमचे बिझनेस, आमचो वावर कितें आसा सगळें सुमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी विशेश तरान समर्पण करून आमी मागया मोगाचे न्हू. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां, तांचे खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान आमी मागया मोगाचे न्हू. एक घडीभर आमचो उजवात आमी उबारून धरया मोगाचे न्हू. वो आतांच आमी उबारतना प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या भुरग्या बाळांचो जावंक बरो, आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या नातरांचो जावंक बरो, वा आमच्या वळखीच्या आमच्या मोगाच्या भुरग्यां खातीर आमी उबारून मागया मोगाचे न्हू. भुरग्यांचो दीस हर एका भुरग्याक सुमयान आपोडच्याक, आशिर्वादीत करच्याक, बेसावांनी भरच्याक, ह्या भुरग्यांनी देव बिरांतीन वाडच्याक, देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान वाडच्या खातीर, आनी तशेंच तांचे संवसारी शिकाप बरें करून शिकोवंक जाणवायेचें तेणें तांकां लाभच्या खातीर ह्या घडी ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेश तरान उबारून दिवया. आनी ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका ल्हान भुरग्यां खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. सुमयान तांकां हर एका घडये, हर एका दिसा सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतले राखून सांबाळून व्हरच्याक, तांकां बरी भलायकी दिवच्याक, खंयच्याय वायट संगतेक तांणी गुलाम जावन तांचें जिवीत वगडायन जावच्याक, सारक्या दिशेन सारक्या वाटेन सोमकोवंक एक बरें फुडार, एक बरें जिवीत ह्या भुरग्यांक लाभच्या खातीर वो वात बांदन आमच्या भुरग्यां खातीर आमी एक घडीभर मागया. ल्हान भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमच्या बिरगजांतल्या जावंक बरो, आमच्या दियेसीजंतल्या, आमच्या मोगाच्या, आमच्या बवारच्या हर एका भुरग्यां खातीर जिंकोन आमच्या मोती ह्या घडये उडास येतात त्या सक्कड भुरग्यांक सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. सुमयाची आशिर्वादां बेसावां कोरपां ह्या भुरग्याच्या जिवितान विशेष तरान वालच्याक, सुमयान तांकां आशिर्वादीत करच्या, बरेपणाच्या जिवितांत वालच्या खातीर ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचे न्हू. मागया आमी मागया सक्कड भुरग्यां खातीर, आमच्या मोती घेवच्या हर एका भुरग्यां खातीर सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी मागया. वो आतां आमी उबारलेलो आसता सुमयाक, सुमयेची सकत आमच्या मागण्या मारिपात, आमच्या बऱ्या माने तांच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. हर एका भुरग्याक, आमच्या मोतीक, आमच्या कुडीक आमकां मोतीक उडास म्हणजे हर एका भुरग्या खातीर आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus, 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 touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. May your mighty power flow into their life, Lord Jesus. Lead them, Lord Jesus. Guide them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Apor सुमिया Jesus. हर एका भुरग्यांक apor सुमिया तुझ्या बेसावांनी बस, तुझ्या शक्तीने बस सुमिया. देवबिरांनी वाडो करपा दी, जानवायन वाडो नाका करपा दी सुमिया. तुझे सारखे खालती बळी जावंक ताका करपा दी सुमिया. apor सुमिया. हर एका भुरग्यांक आशीर्वादीत कर, तुझ्या शक्तीन बस सुमिया. Anoint them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगाच्या सुमयाचे आशीर्वाद जोडून ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. Itiavoda sakramenta sostang nama koruya purvina
자루바복라 노별이티 아다려 설몬 외차 ըսկտվիսյա 마발타치 몰티표 스세바파 તસેસ્પુતા ઉલ્લાસાની स्तुतिसा પોપી મહિમા સસના સસના એકાતાર્યા હસિતા Duka Dogaicha Spirita Sama Sami Navarta. Amen. प्रार्थूया येसू मिया जेजो क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंटा काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुया आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्गो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या बहुपवित्र मिस्टराक आमी मान करू आमकां देन फावो घन जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना Amen.